गोंयान वेंचणूक जाली 2022 बीजेपी म्हणटा, ईडी म्हणटा की हो पैसो जो एक्सायज स्कॅमाचो आशिल्लो तो गोंयच्या वेंचणुकेन युटिलायज जालो म्हणून. म्हणजे एक्सायज पॉलिसी ही ताज्या पयलींची 2022च्या पयलींची. वेंचणूक जाले 2022 आमी आसा 2024 आणि आता 2 वर्सांच्या उपरांत ह्या केसीन अरविंद केजरीवालाक अरेस्ट कित्याक जाता आणि ते बीन एक कोण तरी एप्रुवर आसा जो शरदचंद्र रेड्डी आसा. हांव म्हणटा की तो स्टार कॅम्पेनर बीजेपीच्या 2022च्या इलेक्शनाचो स्टार कॅम्पेनर जर कोण आशिल्लो जाल्यार हो शरदचंद्र रेड्डी. कारण मॅक्झिमम अमाउंट डोनेशन ताणेच दिलां आणि ह्या वेंचणुकेच्या पयलीं दिलां. कारण एक्सायज पॉलिसी जशें तुमी म्हणटा 2022च्या पयलीं आशिल्ली जाल्यार तेजें डोनेशनूय बीन 2022च्या पयलीं आयलां. इलेक्शन कमिशनर 6 वरांचेर इलेक्टोरल बॉन्डाचो डेटा फुल ऑनलायन अपलोड करता आणि 7 वरांचेर ईडीची टीम अरविंद केजरीवालाच्या घरा कडेन येता. हाचो अर्थ कितें? आणि जेन्ना इलेक्टोरल बॉन्डाच्या बाबतींत पत्रकार क्वेश्चन विचारता, एक प्रश्न विचारता, तेन्ना उत्तर कितें येता? देर इज नथिंग टू टॉक. हाजे वयल्यान स्पष्ट जाता की बीजेपी हे सगळे कितें करता ते इलेक्टोरल बॉन्डाचो डेटा लिपोवपा खातीर आणि सगळ्यांक डिस्ट्रॅक्ट करपा खातीर. हांव गोंयकारां कडेन मागतां की डिस्ट्रॅक्ट जावं नाका. अरेस्ट केलो आणि थोडे म्हयने असे गेले. थोड्या म्हयन्यांनी शरदचंद्र रेड्डीन आपलो स्टेटमेंट बदललो. ताणें म्हळें की आपूण अरविंद केजरीवालजीक वळखता आणि जशें सांगलें तुमकां आपणे ह्या लिकर पॉलिसी बद्दल ताचे बरोबर डिस्कशन केल्लें म्हणून. आणि हे स्टेटमेंट बदलतकच शरदचंद्र रेड्डीक बेल मेळटा. आणि पयर आमी पळयलें की हाज्या आदाराचेर अरविंद केजरीवालजीक अरेस्ट केलो. पूण जशें सांगलें अगेन दिस इज ओन्ली अ स्टेटमेंट. मनी ट्रेल खंय? जेन्ना ईडी केस घालता तेन्ना देर शूड बी अ मनी ट्रेल. देर हॅज टू बी प्रोसिड्स ऑफ क्रायम. 1 रुपया सुद्दां तुमकां हजारांनी शंबरांनी रेडी ज्यो केल्यो तातूंत 1 रुपया सुद्दां मेळूंक ना तुमकां. पूण मनी ट्रेल आसा. आणि आज जी आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स ही घेतल्या ती तुमच्या समोर ही मनी ट्रेल दाखोवपाक ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या. दिस इज द मनी ट्रेल. आज सगळ्या गोंयकारां समोर आमी दाखोवंक सोदता दिस इज द मनी ट्रेल. इलेक्टोरल बॉन्ड्स जे पयर डिक्लेअर जाले विथ युनिक सिरियल नंबर्स तातूंत शरदचंद्र रेड्डीचे जे 3 कंपनीज आसा ऑरोबिंदो फार्मा, एपीएल हेल्थकेअर आणि युजिया फार्मा 59.5 crores इलेक्टोरल बॉन्ड तांणी परचेस केले. पूण ही मनी ट्रेल कोणा पर्यंत पावता? वेर इज दिस मनी ट्रेल लिडिंग टू? नॉट टू आम आदमी पार्टी. ही मनी ट्रेल आम आदमी पार्टी पर्यंत पावना. ही मनी ट्रेल पावता बीजेपी कडेन. This is a list of 59.5 crores electoral bonds given by Sharad Chandra Reddy's 3 companies to Bharatiya Janata Party. So आज सगळ्या समोर क्लियर जाल्ले आसा की खरे ईडीन कोणाचेर केस घालूंक जाय आशिल्ली. पैसे खंय सापडल्या हे आज सगळ्या लोकां समोर दिसता. आणि आमी याद दवरूंक जाय की हे जेन्ना इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स परचेस केल्ले आनी बीजेपीन एनकॅश केल्ले तेन्ना हे सगळे सिक्रेट आशिल्ले. तेणे चिंतूंक सुद्दां नाशिल्ले की एक दीस हे उघडपणे सगळ्यांक कळटले म्हणून. सो आमी सांगूंक सोदता की आता नाव द मनी ट्रेल इन दीस केस इन द दिल्ली एक्सायज स्कॅम हॅज बीन एस्टॅब्लिश्ड. आणि आमचो डिमांड आसा की ईडीन आता
जसे ते परत परत म्हणटाले की आता आम आदमी पार्टीन पैसे घेतल्या सगळ्यांकूच तांकां आता पार्टी शुड बी मेड एक्यूज इन द केस. आता आमची डिमांड आसा की नाव दॅट द मनी ट्रेल हॅज बीन एस्टॅब्लिश्ड इन द दिल्ली एक्सायज स्कॅम लिडिंग स्ट्रेट टू भारतीय जनता पार्टी, आम्ही डिमांड करता की बीजेपी शुड बी मेड अ पार्टी टू दिस केस. आणि आम्ही डिमांड करता की बीजेपीचो जो नॅशनल प्रेसिडेंट आसा बाब JP नड्डा तांकां अरेस्ट करचे. ह्या सगळे इलेक्ट्रोल बॉन्ड्साचे डिटेल्स आणि फुडें बीजेपी सरकारा विरुद्ध उलयता तेन्ना रातया राती कोण ईडी येता, कोण CBI येता आनी रातया राती उबारून व्हरता. हे खंय तरी अशें दिसता की एक आवाज खंय तरी बंद करपाक चालू आसा. म्हळ्यार इतलो क्लियर आसा की हो बीजेपी सरकार खंय तरी आम आदमी पार्टीक भिता. वो P. शरद रेड्डी कोण म्हणटा तो अरबिंदो एजन्सी हेजो कंपनीचो, तेका 11 नोव्हेंबर 2022 अरेस्ट केला. 15 नोव्हेंबर 2022 5 करोड येता इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स. म्हणल्यार अशें म्हळ्यार भितर व्हरप, बरो चिड्डो मारप दी, म्हळ्यार धमकी आमी एक्स्ट्रॉशन म्हणटा पळय पयशे उबारपाची पद्दत, ही लिगल पद्दत. भितर व्हरप आनी गळो जामप. मागीर कितें जाता काय म्हणल्यार तेका बेल दितात आनी बेल दितकच तो आनी 50 कोटी दिता अप्रुव्हल जातकच. म्हळ्यार कितें तुका समज बरे भशेन पयशे उबारपाचे ना, आतां हेच समज कोणी बारीक मोठे गुंडांनी केल्ले खंयचे सेक्शन लायता आसले आनी भितर उडयताले, हे लिगल गुंडागर्दी. आज तेंचो कोण तो मनोज तिवारी काय कोण तरी तो म्हणटा की अरविंद केजरीवाल जेलीन गँग करता म्हणून. अरे गँग जर तुम्ही केला मरे, तुमचे एक गँगाचो पार्टनर आसा ईडी, दुसरो आसा CBI, सगळे तुम्हीच घेवन बसला मरे. जेन्ना लिकर स्कॅमाचे उलयता तेन्ना सत्यपाल मलीक हेणी गोंय सरकाराचे एलिगेशन केल्ले, तेजेर कितले इन्व्हेस्टिगेशन केले. आपोवपा जाय आशिल्ले, बसोवपा जाय आशिल्ले सगळ्यांक की बाबा इन्व्हेस्टिगेशन चालू करपाची गरज आसा. लिकर स्कॅम तुम्ही पेडण्याचे पोतार वचा थंय पळया कितले चालू आसा तेय लिकर स्कॅम. अशें पळोवपाचे गेले जाल्यार बीजेपीन म्हणटा ते नवे मशीन घातला, वॉशिंग मशीन, ऑटोमॅटीक मशीन खंय तें अशें वयल्यान घालपाचें भितरल्यान भायर सरपाचें, तसले नवे हाडला तेमी ते नड्डान बिड्डान सगळ्यांनी एक जावन. आतां भवाना गावली म्हूण आशिल्लें तेजेर 7 कोटयान 7 करोडाचो स्कॅम आशिल्लो, ते बीजेपीन गेलें ते काबार. शिवसेना एकनाथ शिंदे बरोबर गेले ते काबार. मागीर आयलो तो भुजबल, तेजेर 2006च्यान चालू आसा 3 प्रोजेक्ट म्हणल्यार 200 कोटयांचे, तोय तेकाय धुवून काडलो. ते रिनाचो बिएड एकता पळय निर्माचो, तो सून गेल्या धवे जाता पळय, तसले धंदे बीजेपीन चालू केला. मागीर अशोक चव्हाण, तेजेर केन्नाच्यान तो मोदी वचून थंय बॉम्ब मारतालो, हो चोर हो फोटींग. आतां हो आयलो तेका सोमते राज्यसभा सीट. म्हणल्यार तुम्ही चोर आसत कितें आसत पूण बीजेपीन या निवळ जाया आनी तुमकां राज्यसभा सीट. हेमंत बिश्वास, शिवराज चौहान, मॉविन कुतिनो, हे कितें बीजेपी सरकार हेंचेर स्कॅम म्हणून बॉम्ब मारताले. कोणाचे इलेक्ट्रिसिटी स्कॅम म्हणून जालो तो काबार स्कॅम, तेजेरय उलोवपा जाय, तेंचेरय ईडी इन्व्हेस्टिगेशन बसोवपा जाय बाबा हाडून. फाटले लेटस्ट तो मुकुल रॉय TMCचो, तो TMCच्यान गेलो कोणाक ईडी रेड पडटा म्हणून बीजेपीक, परत बीजेपीच्यान आयलो तो TMCन. जेन्ना तो बीजेपीन गेलो ताका ईडी नोटीस काडपाचें बंद जालें आनी जेन्ना तो परत TMCन आयलो तेन्ना फेब्रुवारीच्यान ताका नोटीस येवपाक लागले. तशें समज इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाल्यार जयका आनी लुईस बजाराचेरय जावपाची गरज आसा. म्हणल्यार स्कॅम म्हणल्यार सगळे पापी ओपोजिशनानूच बोल्ला आनी तुमी सारके निवळ काय तुम्ही भितर व्हरून निवळ करून हाडटा. तेंचो फॉर्म्युला कितें काय. आयज हे पॉलिटिशियनाचेरच बयनी, एक सामान्य मनशाचेर बिझनेसमॅनाचेरय हे चिंतपाची गजाल आसा. फाल्यां समज तुमचे कडेन पयसो जालो, हे खंय तरी तुमच्या घरान ईडी धाडटले, खंय तरी CBI धाडटले आनी खंय ना खंय धुमकी काडपाचे. आयज आमदाराचे समज तूं कोत्रसाण केलो जाल्यार तुका लायटीचे आनी उदकाचे कनेक्शन दिवपाक सतयतात.
फाल्यां इमेजीन कर, एक बरोच बिझनेसमॅन आपलो कोण बरो मागणारो म्हणून बसता आनी ताका सपोर्ट करता, जाल्यार हे ईडी आनी सीबीआय लावपाक कमी ना. अरे इलेक्शन लढपाक जाय जाल्यार फेअर ग्राउंडार लढात. इलेक्शन लढपाक जाय, तुम्ही कशें करपाक सोदता की ऑपोजिशना सगळे काबार, तांकां तो हेमंताक वेला भितर बसयला, अरविंद केजरीवालाक वेला भितर बसयला. मी इलेक्शन लढपाच्या टायमार समज हांकां भितर बसयलो जाल्यार लोकां खातीर लढटलो कोण? म्हळ्यार फ्युचराक आयज आनी MEA मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स हेणी जर्मनीक तांकां लेटर बरयला, आमी प्रोटेस्ट करता म्हणून तुजेर. अरे ती जर्मनी, थंय तुजी ईडी पावना. ईडी फक्त हांगाच भिवोवपाक उरला तूं. आनी ते फाटल्या दिसांनी काल आनी 2 जाण कोण तरी येवन उलयला आमच्या आमदारांचेर. अरे पयलीं आमदार जाय मरे. आमदाराचेर उलयता, तुमचीच पार्टी केन्ना तुमकां भायर उडयता, केन्ना तुमकां भितर घेता, तुमकांच खबर ना तुमी खंयच्या पार्टीन आसता ते केन्ना. आनी तुमी आमच्या आमदारांचेर उलयतात. आयज समज ते 100 कोटी 200 कोटी आयज आमचे कडेन आशिल्ले आनी आयज सरकार आमचो आसता आशिल्लो. आयज BJP सरकार आसनासलो, आम आदमी सरकार आसता आशिल्लो. पूण आमी अशें सतयनाशिल्ले. भितर कोणाक उडयता रे? चोरांक उडयता मरे. जो धांवून बी वतलो, ते मोदी बी जाता धांवून गेला पळय ते इंडिया सोडून, तांकां भितर उडयतात. अरे खंयच्या राज्याचो मुखेलमंत्री तुमी काडटा आनी भितर उडयता? फर्स्ट मुखेलमंत्री जो भितर आसा, रिजायन करनासतना भितर पडला. सो हांव सरकारा कडेन मागता की बुरशी राजकारण